कुणयमांचेर ट्रक चलोवप्याचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ट्रक चालकाचो गाडयेवयल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान लागसार आशिल्ल्या वायन स्टोरांत गेलो। ह्या वेळार दुकानाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या 6 गाडयांचें लुकसाण जालें। ह्या अपघातांत 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। अशे कितलेशेच अपघात घडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी रस्तो आडून सर्व्हिस रोड सुरू करपाची मागणी केली। कित्याक स्पिडीन सारको ट्रक येयल्या म्हणल्यार ते कशेंच कंट्रोल जायना। इतले बॅरिकेड घातले आमी तरी पूण ते तशेंच येता, सो त्या कारणान खातीर एक्सिडेंट जाता। सो आमी परत एकदां सरकाराक रिक्वेस्ट करता की हो सर्वीस रोड दवरचो, हो जो सकलो रोड आहा तो सर्वीस रोड दवरचो आनी वयल्यान टू वे करचो। कित्याक तेवढीच्यान प्लेस आहा ती जाता कटींग करून तिच्यान काडची जाता तितले बेगीन सरकारा कडेन मागता हांव। तशेंच PWD मिनिस्टर आहा तेडेय मागता, कित्याक वारंवार आमी सांगत आसा हांगासर की बाबा बेगीन करा, तरी पूण कोणूच एक्शन घेयना हेजेर। सो आतां हेच खातीर गांवकारांनी सगळ्यांक उठोवन हे पळय हांगासर रोड ब्लॉक केलेलो आसा। हे एक्सिडेंटान स गाडी हे जाला माल लागला, 6-7 जाणां आसा जेंट्स मेले। भयंकर प्रयत्न केले आमी। तुका सांगपा म्हणल्यार मिनिस्टर लेवल आमचे पंचायतीत लेवल सगळ्यांनी आनी फाल्यां सर्वेशर सरपंच तेजे तुका सांगपा म्हणल्यार आमी जितलो प्रयत्न हांगा केलो हेजे रोडा खातीर फक्त कितें आसा एक्सिडेंट जावन गांवच्या लोकां खातीर। गांवचे लोक आतां आज पळय जाल्यार आयज आमच्या गांवच्या लोकांक 2 जाणांक मार बसल्या। इतले अशें जाता, अशें जावं येना आनी कितले म्हण पासेस काडटले हे कुणेकाराक कितले। आज आमी खंय उठल्या अशें जाल्यार रोड फाल्यां आमी ब्लॉक करतले बंद करतले, नाका आनी हे सर्विसींग रोड करपाचो आनी हेजे वयर आनी कितेंच आमी हे करचे ना। चड जालें आतां, ओवर जालें आतां गोवोरमेंटान आतां इतले तरी आतां तेंच्यांनी सांबाळून दवरपाचें। फाल्यां हो रोड आनी कितले आमकां मारून उडयतले कुणेकारां हे।